पयलींच खेपो म्हणटा तशी एक मेजर रेड सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान काल राती सांकवाळे हांगासर मारली आनी आमी सगळे म्हणटात की LPG सिलिंडर जो वापरता ताका 14.2 वेट आसता आनी आमी तो केन्नाच वेट करून घेयना, पण अशी एक तांकां सिवील सप्लाय कंप्लेन आयली की हो जो सिलिंडर आसा तो खंय तरी कमी भरतात आनी कमी सप्लाय सेल करता म्हणून. सो तेज्या लागून सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान राती अलॉंग विथ BPCL आनी HPCL आनी वेर्णा पुलीस आनी एक रेड कंडक्ट केली आनी राती तांकां एक जवळ जवळ 7 गाडयो हांगा म्हणजे ओपन एरिया पिकॉक व्हॅली हांगासर सांकवाळ हांगासर मेळ्ळो आनी ताणी थंय पळयलें की जे एक मशीन लायतात आनी जो LPG सिलिंडराचे जे लिक्वीड आहा ते काडटात आनी ते खंय तरी दुसरे कडेन वापरता आनी सिलिंडर जो आहा तो अंडर वेट करून अशे पद्दतीन ते परत लोड करतात गाडयेन आनी ते सिलिंडर मागीर ग्राहकांक सेल करता म्हणून. सो हे सगळे लक्षांत येतकूर जे पुलीस वेर्णा पुलिसांक कळयलें आनी तेंच्यांनी जवळ जवळ 7 गाडयो ज्या सील केल्ल्यो आसा आनी त्याच प्रमाणे तांकां सिलिंडर अरावंड 1025 सिलिंडर तेंच्यांनी तांकां मेळ्ळे. तितूंतले तांकां 132 सुमार डॉमेस्टीक सिलिंडर आहा ते अंडर वेट मेळ्ळे. त्याच प्रमाणे 18 सिलिंडर जे आसा कमर्शियल ते अंडर वेट मेळ्ळे. सो तेणी सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान रितसर FIR केल्ली आसा वेर्णा पुलिसांक आनी सद्या ज्यो गाडयो आसा त्यो वेर्णा पुलिसांनी एटेच केल्ल्यो आसा आनी फुडली कारवाय चालू आसा. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर तांणी आतांच म्हायती दिल्ली आसा की जे हे कोणें कृत्य केलां तांकां कडक शिक्षा जावपाक जाय, कारण हे जे सिलिंडर आसा हे गरीब लोकांच्या घरांनी वयता आनी गरजेची हेका वापर जाता. सो हे जे कोण आसा तेंचेर पुलिसांनी आनी संबंदीत जे DYSP SP आहा ताणें कडक कारवाय करून हांकां जेरबंद करपाची गरज आसा. जे गॅस सिलिंडर ते गॅस सिलिंडराचे गॅस काडून खाली अर्ध करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे हितून घालताले अशें एक गँग आशिल्लें. ते गँग आतां सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान धरलेलें आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली. हें आसा पळय लोकांक कितें इतले वर्स हें करताले तें सांपडलें आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो. सो आतां पर्यंत हे म्हाका दिसता जो आमी 14 kg सिलिंडर जो म्हणटालो तो कमी येतालो लोकांक. लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले कंपनी बरें येताले, पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले. कडक कारवाई आनी इन्क्वायरी आनी पुलिशेची इन्क्वायरी चालू आसा. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी चालू आसा. FIR बी रजिस्टर जाले सगळें. सर कितले जाणांक धरल्या बीन हेतूर कितें इन्फॉर्मेशन आहा? मागीर दिता सगळें घेता पळय न्हू आनी मागीर दिता तुमकां. पूण अशें हे अशें फुडें म्हण करतात पूण अशें पळयता म्हळ्यार आमचे कडेन जाता न्ही. म्हणजे पयलेच फावट म्हाका दिसता अशा पळय जावं येता कांय कळना. सो तुमच्या हातीन तेन्ना हें खातें आतां इन्क्वायरी करता दीस पुलिसांनी तेजी शोध लावपा जाय. पुलिसां कडेन वयतली डिपार्टमेंटा वयतली बट सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट जालेंच पूण पुलीस यंत्रणे जी आसा तांकां फायंड आवट करपाक ते कशें तांकां चिमटे काडचे तें तेणी करपाचें. म्हणजे आतां ऑलरेडी वेर्णा कंप्लेंट जाली दिसता हेजी वेर्णा जाली. सो तुमी म्हाका दिसता कितें हें केलां म्हणल्यार कडक कारवाई जावची म्हणून हेजेर आमगे कारवाय कडक जावची आनी त्या मनशाक सामकें हे कडक शासन जावपाक जाय. फुडेंच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.